सार्दिनान आपले जे टेन्युअर आशिल्ले 5 वर्सांचे ते सगळ्यांत बरें काम केल्लें म्हणजे जो MPLADचो जो फंड्स येता तो पयशे हाडून तो एक्झिक्यूट करून ते पयशे स्पेंड करप आनी लोकां कडेन पावोवप हें सगळ्यांत व्हडलें काम म्हाजे कोतान सार्दिनान केल्लें आसा। पूण तेजेर ताका ब्लेम करप हें चुकीचें की सार्दिनान कांय उलयलें ना पार्लमेंटान जावं पार्लमेंटान तेणें कांय प्रश्न काडूं ना। हांवें जस्ट थोडो रेकॉर्ड्स काडलेलो असं म्हणलें पार्लमेंटाचो म्हणजे सार्दिनाचें एटेंडन्स जवळ जवळ 94% आसा पार्लमेंटान वीच इज व्हेरी 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 हाय एक्चुली म्हणजे तो रेग्युलरली पार्लमेंटान आसतालो। आनीक दुसरी म्हणजे तेणें क्वेश्चन्स जे घालपाक आसतात स्टॅट एंड स्टार्ट ते जवळ जवळ 87 क्वेश्चन्स तेजे टेन्युअराक घातलेले आसा तेणें म्हणजे अशें न्ही की सार्दिनान क्वेश्चन घालूं ना। सो 87 क्वेश्चन वेगळे वेगळे विशयाचेर सार्दिनान घातलेले आसा। एकदां उलोवपाक संदी मेळना पार्लमेंटाक कारण पार्लमेंटाक ती लॉट्स सिस्टम आसता म्हणजे तूं क्वेश्चन घालता आनी तुका उलोवपाक मेळटलो काय ना हेजी लॉट्स ठरयता म्हणजे ते सार्दीन ठरयना ते लॉट्स कडले सार्दिनाचें जर नांव येयलें जाल्यार तो तेजेर उलोवपाक शकता। पूण तरी आसतना जो रेकॉर्ड जो आसा लोकसभेचो थंय 87 तेगेले क्वेश्चन आसात आनी जवळ जवळ 14 डिबेटांनी तो पार्टिसिपेट जाल्लो आसा। डिबेट एकदां ओरल डिबेटूय आसता आनी रिटन डिबेटूय आसता। सो त्या अशें म्हणपाक जायना की सार्दिनान कांयच हें केलें ना जवळ जवळ 14 डिबेटांनी तेगेले हें आसा आनीक जवळ जवळ 87 क्वेश्चन्स तेगेले पार्लमेंटाक वेगळे वेगळे विशयाचेर आसा आनी बरें एटेंडन्स आसा। MPLADचे तेणें फंड्स सगळे युटिलायज केल्लो आसा। सो एकदां कितें आसा फक्त तेणें तेजो प्रचार केल्लो ना कारण तो सोशल मिडियाचेर खूब कमी आसा फेसबुकाचेर ना ट्विटराचेर ना तेका वॉट्सॅपाचेर हें ना। सो तेणें कॉम्युनिकेशन काम केलां तें लोकां कडेन पावलें ना त्या खातीर कदाचित लोक उलयता आसतले पूण तें रॉंग। सार्दिनान पार्लमेंटाक प्रश्न काडूं ना तेणी डिबेटाक पार्टिसिपेट करूं ना हें म्हणप रॉंग कारण स्टॅटिस्टिक्स आसा आनी कोणीय वचोन पार्लमेंटाच्या वेबसायटीचेर वचोन हें चॅक करपाक शकता। गिरीश बाब आता काँग्रेस पार्टीची दोन्ही सिटांचेर काय प्रिपरेशन आसा बूथ लेवलाचें जें काम सुरू आशिल्लें तें जवळ जवळ आतां कॉन्क्लूड जावन बूथ लेवलाचें म्हणजे आमी एक ग्रूप करून तेजी ट्रेनींग सद्या सुरू आसा। सो जवळ जवळ 4 काय 5 कितली तरी ट्रेनींग नॉर्थ गोवा सावथ गोवा जाल्ली आसा आनी त्या हेचे कडून आमी प्रिपेर जाता आमचे कॅडर प्रिपेर जाता आमचे सगळे ब्लॉक्स प्रिपेर जातात आनी त्या मनान BJPक आतां कठीण जाता पळय सावथ गोवाची तिकेट आजुनी ते एनावन्स करपाक शकता। हांवें आयकल्ले प्रमाणे जे नांवां तेणी सबमीट केल्लीं आसात दिल्ली प्रायम मिनिस्टर कडेन सुद्दां पूण अशें आयकूं येता की तितून भितर डायरेक्ट प्रायम मिनिस्टर जर सगळे लिडर सांगता हितूंतले कोणी जिखपाक शकना म्हणून हें तुमी चॅक करात हें आमच्या सोर्सान सांगलां आनी त्या हेजे खातीर ते सगळे घुस्पलेले आसात। जो एक टायमार प्रमोद सावंत म्हणटा आमी दोनूय सिटां अशें जिखतले जवळ जवळ 50,000 लिडांनी सावथ गोवा जिखतले 1 लाख लिडांनी नॉर्थ गोवा जिखतले अशें करून जे बळाई मारताले तांकां आयज खंय तरी ते हादरलेले आसा। दिल्ली एक मिटींग आसा आनी तेजे नंतर म्हाजो एक त्रिपुराचो टूर आसा तेजे नंतर सिक्कीम सो असो करून म्हाजो एक 2-4 दिसांचो टूर आसा त्या हेजे खातीर वयता। दिल्ली अशें कित्या खातीर म्हणून कितें अशें स्पेशल कितें आमचे स्ट्रिमींग कमिटीच्यो मिटिंग्स म्हाज्या राज्याच्यो चालू आसात आनीक थंय थोडे बाकीचे दिल्ली इलेक्शन ज्यो टिकेट फायनलायज जातात त्या संदर्भांनी काम आसा म्हाज्या राज्याचें सो तेजे थोडे डिस्कशन आसता त्या खातीर प्रामुख्यान दिल्ली वयता। बरें उत्तर गोंयान भाजपान ऑलरेडी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला तुमचें केन्ना अशें येवं शकता उत्तर आनी दक्षिणेन आमच्यो अजून फर्स्ट सेंट्रल इलेक्शन कमिटीची मिटींग जाल्ली ना ती ऑलमोस्ट 5, 6, 7 ह्या दरम्यान फर्स्ट CEC जातली आनी तेजे नंतर रोखडे 2-2 दिसांनी आमच्यो CEC चालूच जातल्यो आनीक थोड्या हेजे खातीर रावल्ले आसा थोडे ग्रावंड रिपोर्ट्सा खातीर रावल्ले आसा म्हाजे कोतान इलेक्शन एनावन्स करचे पयलीं आमच्यो थोडी तरी 50% टिकेट्स ऑल ओवर इंडिया जातल्यो। खंय तरी खुबशी टिका जाता सार्दिनाचेर की सार्दीन बाब दिश्टी पडना आनी तो कांय उलयना म्हणून तो कितें सांगता तो